आमच्या गावा खातीर एक जाल्यार आनी भुरग्यांकूय खातीर पहिला हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार भुरगीं म्हणटली मम्मा लोदा प्रोजेक्ट येयलो तेन्ना खंय आसली तूं तांकां समज त्रास जालो तुमकां प्रश्न विचारतले आमकां विचारतली तुम्ही लोदा प्रोजेक्ट तेन्ना खंय गेल्ली मम्मा ही सगळी घाण आमचे कडेन दवरल्या काडून म्हणटली अशें म्हणून भुरग्यां खातीर आनी म्हणजे गांव ह्यो आमचो बरो जावंक जाय म्हणून गांवची नाशाडी सुद्दां पळय तेन्ना मनाक लागता झाडां पेडां मारता आनी सगळें पर्यावरण दूशीत जाता आनी खंय तरी इफेक्ट पडटा न्हू तो पर्यावरण दूशीत जाता आनी आमच्या गांवाचेर संकट येता मागीर अशें दिसता खंय तरी आमचें कितें तरी वायट अशें घडटा आम्ही बाबा बाबा म्हणले आम्ही राण्यांक जी म्हणून सलाम केलो तर आयज हो आमचो गांव आमचो हो नाशाडी करून उठलो आमच्या गरीब लोकांक आमकां कितें तरी आळ हाडली आमचे दिल्लीच्या लोकांक हांगा हाडपाक सोदले तर आमी ह्या लोकांनी आमी कितें करपाचें तर बाबान पयलीं चिंतूंक आयलें आपल्याक जेन्ना मान दिता ही सन्मान दिता आनी आमकां कितें तरी हेंचो अभिमान आसा म्हणून आमच्या गांवाच्या कारापुरच्या लोकांक कितें तरी अभिमान धरूंक जाय आसलो तेणी तो तेणी धरलो ना ते पयशे जे ना ते दिल्लीच्या लोकांचे मोठ्या लोकांचेर कितें तरी तेणें तेका आपल्या दिल्लीच्या लोकांचो तेका सपोर्ट मेळ्ळो आनी आमकां गरीब लोकांक बुडोवंक शकता सर आयज आमकां ही देवीन फुडें काडली तुमी फुडें सरा आपलो सपोर्ट आहा म्हणून आमी हे देवीच्या नांवार आतां हे फुडें सरले आमकां आतां वायट दिसता आमकां वायट दिसता आमकां ल्हान आनी भुरगीं आमी तर दीस बरे काडले आमी झाडांनी वचून कितें तरी मोज मजा केली काजी हाडल्यो काण्णां हाडली चुन्नां हाडली भुरग्यांक दिली भुरग्यांक अशी खावयली शितेन कशे त्रास काडलेले तशें आमी बी शितेक सारके आमी बी भुरग्यांक हाडून दिले आनी आतां हो बाबा आतां मोठ्या लोकांक हाडून थंयसर व्हडले हे करून आमकां बुडोवंक सोदता आमी सगळे लोक हांगासरले तयार आसा बायलां आमी सगळे जाणां फाटी सरपाची ना फाटी सरपाची ना दक्षिणाक आमी बाबा बाबा म्हणून बाबाकूच शिक्को मारपाचो बाबाकूच शिक्को मारपाचो कित्याक बाबा न्हू आमकां कितें तरी आमकां सपोर्ट आहा बाबा आमकां बरें करता अशें म्हणून आमी बाबाचेर विश्वास दवरलो म्हणल्यार बाबान आमकां आतां बुडोवंक सोदता फुडले पिळगेक आमची ल्हान ही भुरगीं आहा तांकां बुडोवंक सोदता तर आमी हेजेर कितें तरी करपाचें का न करपाचें कितें तरी आमी फुडें सरून बायलांनी आमी कितें तरी करपाचें आमचे दादले आमकां सपोर्ट आसा आमी तेंच्या फाटल्यान आमी बायलां आसा सपोर्टाक आता फुडल्या वर्सा परत इलेक्शन येता परत तुम्ही बाबाकूच धरतली ना कसो धरतली आमचो विश्वास केलो न्ही तेणें आतां कसो धरतली बाबा बाबा तर आमी बाबा बाबा म्हणून तेका अशी फाटी मत धरलो तेजो आनी आतां तर आमकां तो बुडोवंक शकताले आमी तेजेर आतां विश्वास कसो दवरतली दवरची ना जेन्ना पळय हो प्रकल्प जेन्ना मिटिंगेक येयलो पळय न्हू तेन्ना ही फायल आमची हेका पयलीं नोट केली आनी मागीर ती मिटिंगेक घातली पळय न्हू तेन्ना हे आमकां सगळें कळ्ळे उपरांत आमी तांकां की एक हे रेजोल्युशन घातलेलें म्हणल्यार सकाळी फायल इनवर्ट जाली आनी मागीर दनपार अशी 10-11 सुमार आमची मिटींग जाली आनी मागीर सांज म्हणल्यार तेंच्यांनी ते दिली हय हय दिली तेंच्यांनी पूण आमी त्या मिटिंगेक एक 4 आमची पंचायत व्हडली 11 वॉर्डांची पंचायत आमची आमी 4 जाणांनी रेजोल्युशन घातलें की हो विशय व्हडलो हो मेगा प्रोजेक्ट आसा पळय न्हू तो गांवा पर्यंत पयलीं व्हराक लोकांक पयलीं ह्या गांवच्या पयलीं सांगाक तुज्या भायर आनीक 3 पंच आसलेले जेणी म्हणलें की ते गांवच्या लोकांक सांगचे हय आमी ते 4 जाणांनी रेजोल्युशन घातलें आनी सायन मारलें की पयलीं हांकां लोकांक पयलीं सांगा कित्याक हो येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता तो पयलीं लोकां पर्यंत व्हरा ग्रामसभा घेयात आनी सांगा तेंकां अशें म्हणून तेंकां त्या आमी तेन्ना त्या बाकीच्या हांकां आमी तें सांगलें पूण तेन्ना हेंच्यांनी ते हे करूं ना मेजॉरिटीन पास केलें मेजॉरिटीन पास जालें कित्याक तुमी 4 जाणां जालीं ते 7 जाणां जालीं मेजॉरिटीन पास जालें मागीर तेच्या उपरांत मागीर कितें जालें आनी मागीर एक 2-3 म्हयन्यांनी ग्रामसभा घेतली ग्रामसभेक सुद्दां तेंच्यांनी हो विशय सामको असो पुलीस सुद्दां भरपूर तेंच्यांनी हाडलेले आनी लोक सुद्दां न्हू भरपूर आसा आनी आमचो तो हॉल सुद्दां आमचो बारीक जाल्लो भितर वचपाक मेळनासलें भायर भितरल्यान भायर येवपाक इतको लोकूय जालो थंय सगळे हेजे डिपार्टमेंटाचे तांकां बी हाडले तेंच्यांनी पुलिसांकूय हाडले आनी जो पळय आमचो हांगासरलो जेका थोड्यांक खबर आसलेली पळय न्हू ह्या विशयाचे ते पळय कोण येयल्ले पळय न्हू तांकां तेन्ना हो विशय उलोवंकूच दिवना तेन्ना ते उलयताले पळय न्हू ते मागीर ते थंय तेंच्यांनी बंद केलो तो हे येयलो विशय येयलो विशय तेणी थिंगा तो ग्रामसभेक मागीर तो पास केलो पयलीं तेंच्यांनी दिल्लोच न्हू तो ना ग्रामसभेक पास हय तेंच्यांनी हे करून तेंकां ते बंद केले न्हू जो कोण उलयतालो पळय न्हू तेंकां बंद केलें हय हय तेंकां बंद केले तेंकां कितें आहा तें ऑब्जेक्शन घालपाक मेळना ना कांयच ना तेंकां उलोवंकूच दिवना न्हू
आमचे 5-6 जाण कितें तरी आसले ते बोवाळ करताले की हो येदो व्हडलो हे आमकां नाका म्हणून. पूण तेंच्यांनी तेन्ना ते हे करून आनी ग्रामसभेक मागीर तो हे केलो हेंच्यांनी. पूण हो येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट हो आमच्या गांवांत तरी आमकां तरी नाका. कित्याक ही आमची फुडली ही भुरगीं आसा पिळगी आसा तांकां खूब त्रास जातले. हांव हरशीं म्हणून आमच्या गांवा वांगडाच आसा. जरी हांव खंय चुकलें सुद्दां न्हू जाल्यार हांव आमच्या गांवा वांगडाच रावतलें. तर समज तुका चूक दाखोवन दिली लोकांनी जाल्यार तूं म्हणटा तेन्ना तूं ती चूक हें करपाक तयार आहा. आणि हांव आमच्या गांवा वांगडाच आसा आनी येदो व्हडलो हो हे आमकां तरी अजिबात नाका. आमच्या तरी हितून आमकां नाकाच, गांवांत तरी नाकाच. ते पयल्यारूच न्हू सामको हे कशें भयानक येदे व्हडले कॉन्क्रिटाचे रस्ते केला थंय वयर आनी सगळी आमची न्हू सगळी नाशाडी करून उडयला. सगळी झाडां बीन काजी बीन खूब आसलेल्यो, काजी म्हूण खूब कितें कितें आसलेलें थंय. म्हणजे आमी सुद्दां थंय वयतालीं. लग्न जावन हांव सुद्दां थंय वयतालें. आमकां न्हू सगळें दुखता थंय वयर गेले उपरांत. जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना तुमकां दूख लागता. तेन्नाच सगळी जाणां ही सगळी आमकां नाकाच हे म्हणून आमी सगळी जाणां फुडें सरली न्हू. जेन्ना आमी थंय वयर गेली पळय न्हू तेन्ना ते आमी पळोवन आमकांच सामको शॉक येयल्ल्या सारको जालो. म्हणजे आमी वयर हे जाल्ल्याक आमी वचोनासले न्हू. हे म्हणलें कसलें म्हणलें कितें केलां तें आमकां तितकें ते हे नासलें. जेन्ना वयर गेले उपरांतूच ते सगळें पळोवन आमकां हे जाता. म्हणजे आमी सगळ्यांनी वचून पळय सगळ्यांनी म्हणजे वाट सुद्दां हाडयली न्हू. थंय मातशें तेंकां सांगून बोवाळ करून दिली. आनी मागीर बारीकशें आमकां एक हे ओपन करून दिलें भितर वचपा खातीर. सेकंड तिसरे फावट गेला पळय तेन्ना न्हू ते बॉक्सर सुद्दां आसलेले. बाउन्सर सुद्दां आसलेले. म्हणल्यार सकयल आमकां पयले फावट बीन गेले आनी आमकां सकल्यांक वयर वचोंक तरी मेळयलें. म्हणजे दादागिरी कितें आहा पळय चालू आहा हांगासर ह्या प्रोजेक्टाक लागून. तर हे तेन्ना तुमी म्हणटा पळय बाउन्सर आसलेले म्हणटा न्हू तेन्ना तूं एकली आतां हें करता ओपोज करता तुका बा कोण धमकी तशें धमकी येवंक ना अजून पासून येवंक ना. गांवच्या लोकांक कोणाक येता? गांवच्या लोकांक तेंकां सुविधा ना अजून तरी काय फाटी सर कोणान सांगता. तुम्ही बीन काजू बीन करता? काजू बी तेच आमकां सगळं. आमचो दोंगर आमचो सगळे काजू कांडा चुरणां सगळी आमची ती सगळे फोनान सगळे काबार करून उडयले. तुमचे उडयलें काबार केलें? वयर वचून सगळे कांडा हे बीन न्हू सगळे अशे हितून घालून हाडून घरा कडेन दुसरे फावटी सांजची वचून सुद्दां बाजाराक बसून ती विकून आपले पोट भरताली. त्या सिजनान ते हे करताली. तो आतां परिस्थिती कितें आहा जेन्ना तुका वचोंक मेळना पळय? आता कितें आता रोपण आमी मिरसांगो लायल्या, भेंडे लायल्या, भाजी घातल्या ती करून खाता. आवाज ते शिकवून आतांच येयला. गांवांत सगळें डिस्कशन जालां हांगासर. तुमच्या हातींतलो भायर वयता गांव? वयता न्ही. हांगा दिल्लीकार येवपाक लागले आमच्या हातींचो वयतात न्ही. मागीर आमकां कसो मेळटलो आमच्या भुरग्यांक कसो मेळटलो फुडें. आमी ताका लागून हांगासर बसल्या न्ही. आमकां जाय म्हणून बसल्या आमी. जे गेला ते आमकां परत जाय आमचे. तेंच्यांनी ते कॉन्क्रीटचे रस्ते घातल्या थंयसर गटर्स केल्या थंयसर झाडां पडे सगळे नश्ट करून उडयल्या. जे आमकां फ्युचरान जाय आसले तेन्ना आतां 25 सिटीला हे आमकां पळोवपाक मेळना सगळे पळोवपाक. आमच्या गांवांत आसा जाल्यार आमकां पळोवपाक मेळटा आसलें. आयज आमकां पळोवपाक मेळना आमकां आमच्या भुरग्यांक कितें पळोवपाक मेळटलें फाल्यां कितें खावपाक मेळटलें. कितले दीस रावतले तुमी? जो पर्यंत आमकां आमच्या हातीन मेळना तो पर्यंत आमी हांगाच बसतले. हिंगाच बसतले. समज तर आयकना इतले लोकांक इतले गव्हर्नमेंट आमकां जाय तरी कित्याक जो आमचो ना आमी तितून जावं शकना न्ही. मागीर आमी हाडटा कोणा आमकां जाय म्हणून आमी तांकां हाडटा न्हू. मागीर तो आमकां समज लागीं धरना आमकां अशें आमचें पळोवन घेयना आमची तांकां आमकां समजोवंक कळना जाल्यार आमी तांकां कितें समजतली. तो नाका आमकां. आमी विरोध करता. सगळे कडेन हेच चल्लां. सगळे कडेन हे जे येयल्या पब्लीक सगळे हे निवडून ते आमकां सगळे सोंपोवपाक येयल्यात आनी आपली बोल्सां भरपाक येयल्यात. खूब वायट दिसता. अशें जावपाक जायना. आयज आमी हे झाडां पेडां लावन आमकां जाणट्यांनी दवरला पळय ते कित्याक लागून दवरल्या नश्ट करपाक दवरल्या ना न्ही. सो आमी ताका लागून हे क्लीन गोवा ग्रीन गोवा म्हणटा ते वाचोवपाक झाडां लाय म्हणटा कित्याक लाय म्हणटा तितून कितें म्हत्व आहा तितून म्हणून दवरतात न्हू. आयज आमकां समज पणस काजी सगळें ना आमचे कडेन जाल्यार फुडें आमी कितें खातली कितें जेतली. सगळेच कडेन फुडें जॉब मेळटले अशें म्हणून ना. आतां हेच आमचे जाणटे लोक जे पयलीं हेजेसून आमचे पोट भरताले. आजकाल जे अशें जे आमकां फाटल्यान हेंच्यांनी करून थेयलेले कितें तरी आनी हे हेंच्यांनी उडयले हेंचे कडेन कांय ना म्हणून हेंच्यांनी उडयला हे आनी आमचे हेंच्यांनी व्हरोन हेंकां कितें मेळटलें म्हणना आमच्या सगळ्यांचे हाय घेवन हेंचे बरें जातलें म्हणून जाणा बरें जावचें ना. आमचें आमकां जाय.
आमचो गांव वाचोवपा खातीर बसता आमी हांगा न्हू हांव येयल्ले न्हू म्हाका 2002 येयल्ले 2002 येयल्ले 24 वर्सां जाली 24 वर्सां 20 वर्सां 24 24 वर्सां जाली 24 हांव सुद्दां न्हू काडना चुरना व्हरताले आनी पणजे व्हरून विकताले म्हाजी आई न्हू पणजे बसता हांव व्हरून तिचे कडेन दिताले हे सगळे व्हरताले आनी थंय व्हरून विकताले हो आमकां गांव जाय म्हणून आमी हांगा बसल्या तो तेन्ना विकताली म्हणटाली पळय तूं आतां विकोंक मेळना आतां विकूंक खंय मेळटलें एंट्री मेळना कांयच ना न्हू थंयसर आनी सगळें हें करून बी खंय आसा होय आसा तेन्ना भरपूर आसली न्हू आतां कांयच ना लिकर येयले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक बळोंक मेळची ना आतां आमची भुरगीं केन्ना डांग सुद्दां येता ती फाल्यां सकाळी आमच्या भुरग्यांक मेळची ना भोंवपाक म्हणजे दिल्लीन कितें जाता पळय तें हांगासर जावंक फाल्यां स्टार्ट सकाळी भुरगे सोरो पिवंक शिकतले ड्रग्स हे करूंक जाय आमच्या भुरग्यांक ते नाका आमचे भुरगे पाड जातले पयले सध्या सो तुमकां जाय कितें आमी तुमचो आमच्या गांव भुरग्यांक बरें करूंक सोदता न्हू आनी आमचो गांव वाचोवपाक सोदता सो तुमकां तुमचो गांव आहा तसोच जावं आमकां आसा तसोच जाय तिकाय बी देवकीय बी जाय शांतादुर्गेकूय जाय न्हू आमकां तियेन फुडें काडला वो आपलो गांव वाचय म्हणून तुमच्या फाटल्यान देवी आहा देवी आसा देवी आहा. आनी ही आहा ती तुमकां जैत दितली ती आमकां दितलीच न्हू आधार म्हाका म्हणून येता कितें ह्यो प्रोजेक्ट हांगा येता तो नाकाच कित्याक इतले आमकां एक वर्स तेंच्यांनी अशें न्हिदोंक दिवंक ना अशें आसा तो हे रातभर येवन थंय खाटा 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 करून तो आवाज तो आमच्यान तुमी सारकी लागीं आहा हय लागीं म्हणजे आसात आमकां आवाज येतात आवाज येता हय आनी थंय जेन्ना ते आवाज येतालो ते एक एक झाड पडटा कशें दिसता पळय तेन्ना काळजाक ते कुडके जायना अशें दिसतालें आनी खरेंच मनासून अशें रडोंक येना तशें जाता आनी दिसतालें देवा म्हटलें हें कितें जाता आतां काय म्हणून म्हटल्यार खंयसून तरी देव अशें येयल्लेलेच आहा आमकां हेल्थ सपोर्टाक लागून आनी खरेंच काळजानसून अशें रडोंक येतालें म्हाका खरेंच ते दोंगर असो कातरता तो दिसून पळोवन आनी कोण तरी येतलो काय अशें दिसतालें पावले कोण पावले अशें आतां मातशें मनाक सुद्दां आतां मातशी शांती आहा मातशें अशें बरें दिसलें काय दिसलें आनी कोण तरी येता कोण तरी येता हेल्पाक असो आनी बरें कॉन्फिडन्स दिता आनी अशेंच हांव येतलें हांगासर आनी हांगासर येवन रावतलेंच आनी कशेंच वयचें ना हें जाल्या शिवाय हांव कशें वयचें ना हांगासर हे अशें कितें की हो जो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा जो आसा तेजे मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट जाता 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियाचेर आनी हे 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर हे कारापूर सरवण पंचायतीच्या या कारापूर विलेजीच्या अंडर येता आनी तेजे परमिशन पंचायतीन दिल्लेलें आसा तांकां TCPसून परमिशन मेळ्ळेलें आसा आनी तेजें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी जे कन्स्ट्रक्शन जे आसा तो 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया ही प्लॅटू आसा पठाराचेर आसा सो पठाराचेर थंयसर टेनंटेड लँडू आसा थंयसर कॅश्यू प्लांटेशन आसा बाकीचे मेडिसिनल प्लांट्सूय खूब आसा प्लस तेंचे जे एक सर्वे नंबर जो येता 176 तो नियर टू लेक येता आमचो एक गवंडीवाडा लेक म्हणून आसा जो फुले लेकूय तेजें दुसरें नांव आसा सो तेका तेजी पळोवंक गेल्यार तेजेर जरी प्रॉपर सर्वे करीत जाल्यार तुमकां ती कॅचमेंट एरिया थंयसर मेळटली तुमकां तेजी पण समहाव ते लेक ना रिजनल प्लॅनान दाखयल्लो ना हो एक पॉयंट मुद्दो आसा दुसरो आसा की हे इतले मॅसिव कन्स्ट्रक्शन आसा म्हणजे टाउनशीप म्हणटा तुमी ना जर तरी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट तेंचे गायडलायन्स तरी पळयत जाल्यार 1.5 लाख अबाव स्क्वेअर मिटर ऑर 50 हेक्टर्सचे अबाव एनी प्रोजेक्ट्स येता जाल्यार तेका अशें कन्स्ट्रक्शन येता तेका एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट जावंक जाय सो आमचो मुद्दो आसा की तुमी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी केला का ना व्हडलो प्रश्न आसा आनी तेजो आमचे इन्फॉर्मेशन प्रमाणे तेंच्यांनी स्टडी केल्लेली ना तांकां तशें परमिशन ना त्या हितून आनीक एक पॉयंट आसा पब्लीक हियरींग आसता एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट तेंची ऑथॉरिटी आसता तेंच्यांनी पब्लीक हियरींग घेवपाचें आसता येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसता अशी पब्लीक हियरींग आमी लास्ट 2 वर्सान केन्नाच पळोवंक ना 2024 तेंचे एक्टिविटीज स्टार्ट आसल्यो लास्ट 6 म्हयन्या पासून म्हणजे ऑक्टोबर 2025 पासून गांवचे लोक वाड्या वाड्याचेर वचून अवेरनेस कॅम्पेन करता की लोकांक सांगता की हो प्रोजेक्टाचें नुकसान कितें जातलें म्हणून सो आतां प्रोजेक्टाचें जें नुकसान आसा की 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया जो पठार आसा प्लॅटू आसा खंयचो प्लॅटू आसो त्या प्लॅटूचें काम आसता की पावसाचें उदक जिरपाचें ग्रावंड वॉटर रिचार्ज करपाक खूब हेल्प जाता प्लॅटूची प्लस थंयसर खुबशीं झाडां आसा ती तेंच्यांनी मारून हें केल्लेली आसा डिस्ट्रॉय केल्ली आसा मेडिसिनल प्लांट्स खैरीचे एक प्लांट आसले खुबशीं झाडां आसली खैरीची ती थंयसरली काबार जाली ती इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेडिसिनल प्लांट खैरीचे प्लांट आसा सो हे जे तेंच्यांनी हिल कटींग केला प्लस ट्री
झाडां मारलेली आसा त्याच्यामुळे जे फुडें आमकां त्रास जातले ना, जशें की सॉयल इरोजन जातले, लँडस्लायड जातले. वयली जी हे आसा एरिया आसा जेचे तेंच्यांनी कॉन्क्रीटचे व्हडले व्हडले रस्ते केल्ले आसा 10 मीटर 15 मीटरचे आसा. सो ते पाणी जिरचें ना, पावसाचें पाणी जिल्ल्यानंतर ना आमचे जे गांव आसा, वाडे आसा, हे प्लॅटूच्या आजूभोवतीक आसा. गवंडी वाडा आसा, कोटी वाडा आसा, धावस्कर वाडा, सरवण आसा, कोळमान, भोळीन, हे सगळे जे वाडे आसा ना ते एके लायनीन त्या पठाराच्या सकयल आसा. सो जेन्ना पावसाचें उदक जिरचें ना, तो फ्लड कसो तो उदकाचो लाट जो येतलो तो व्हांवून सकयल पयलीं गवंडी वाड्याक मार बसतलो. सो हे लक्ष सिरियस इश्यू आसा फुडें जो जावपाचो आसा. प्लस ह्या प्रोजेक्टान 1700+ प्लॉट्स विला येता. म्हणजे प्लॉट्स तेंच्यांनी केल्ले आसा, बारीक बारीक प्लॉट्स केल्ले आसा. 110चे केला, 120, 140, 125 इंडिव्हिज्युअल विलास, इंडिव्हिज्युअल प्लॉट्स केला. तेजेर विला बांदपाचे, ते सगळे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. तेजे भायर 299 फ्लॅट्स येतले, 7-8 ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर तेंची बिल्डींग, प्लस 5 स्टार बिल्डींग, 5 स्टार हॉटेल बांदता ते, प्लस 2.5 एकराचेर बीच, आर्टिफिशियल बीच म्हणल्यार पळया तुमी चिंता की आर्टिफिशियल बीच करतलो जाल्यार ताका उदक जाय पडटा. 2.5 एकर्स म्हटल्यार एप्रॉक्सिमेटली 8000 स्क्वेअर मिटरच्या जास्त एरियेचेर बीच येतलो. 1 एकर म्हटल्यार 4000 स्क्वेअर मिटर. सो इतल्या व्हडल्या एरियेचेर आर्टिफिशियल बीच येतलो. बीचाक तांकां सँड हाडची पडटली, इम्पोर्ट करून गोव्याच्या खंयच्या बीचारसून हाडटा तें आमकां खबर ना. तेज्या भायर स्विमींग पूल्स आसा, क्लब हाऊस आसा 1 एकराचेर, प्लस आनीक तेंच्यो फॅसिलिटीज त्यो आसा. सो इतले मोठो जो प्रोजेक्ट आसा तो येवपाचो हांगासर. आनी हेजे एडवर्टिजमेंट गोव्याच्या भायर जाल्लेले आसा. तुमी दिल्ली एअरपोर्टाचे, बेंगलोर एअरपोर्टाचे, म्हाज्या खुबश्या फ्रेंड्सांनी जे म्हाजे रिटायर्ड पर्सनल आसा डिफेन्साचे, तेंच्यांनी पसून तेंच्यांनी सांगलेले आसा की तेंच्यांनी ह्यो एडवर्टिजमेंट तेंच्यांनी एअरपोर्टाचेर पयल्लेले आसा म्हणून. सो अशें आसून ह्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी जे इतले पॉप्युलेशन ते सेटल करता, 2023 टोटल जाता, म्हणजे 2023 युनिट्स, म्हणजे युनिट्स जाता 2023 युनिट्स 2023 फॅमिलीज म्हणले जाता, फॅमिलीज. सो 2023 फॅमिलीज जातले. एका फॅमिलीजन 4 तरी कॅल्क्युलेट करता तुमी मेंबर्स जाल्यार 8000 जाता. तुमकां मायनॉरिटी मागीर आमी मायनॉरिटी, आमचे वोटींग पॉप्युलेशन 6,500 आसा. लास्ट इलेक्शनाचे झेडपीक जे इलेक्शन जालें 6,500 आसलेले. सो हेंचे 8000 जातले. तेज्या भायर तेंचे जे आतां जे प्रोजेक्टचे जे कॉस्ट ऑफ तुका विकत घेवंक जाय 2 BHK 1 करोड आसा, 99 lakhs तशें. सो हे परवडपाचें ना कोणाक गांवच्या लोकांक कळ्ळें. सो जे येतले ते भायरसून येतले आपले हे घेवन, आनी तेज्या बरोबर तेंचे मेड सर्वंट आसतले. सो एका फॅमिलीक एकूच सर्वंट तरी म्हणात जाल्यार 2000 आनीक पॉप्युलेशन जालें, 10,000 पॉप्युलेशन. त्या एक फॅमिली मेंबराक जर ती बायल मनीस सर्वंट, तेजी हजबंड आसतलो, तेजी 2 भुरगीं आसतली जावं 3 भुरगीं आसतली. सो 10,000 मागीर प्लस आनीक वाडया तुमी 2,000 3,000 वाडया 15,000. हे 15,000 पॉप्युलेशन, 8,000 पॉप्युलेशन भितून रावतले विदीन तेंचे कंपाऊंडाच्या भितून. आनी बाकीचे 5,000 पॉप्युलेशन तुमी खंय सेटल करतले? हो व्हडलो प्रश्न सगळ्यांनी विचारूंक जाय आमी की इतले 5,000 पॉप्युलेशन जे एक्स्ट्रा जे तयार जातले ते तांकां गरज आसतलेच, मेंटेन करूंक जाय. इतली व्हडलो तेंचो टाउनशीप, टाउनशीप मेंटेन करपाक हे 5,000 पॉप्युलेशन तुमी खंय मेंटेन करतले? गांवांत खंय तरी झोपडपट्टी तयार जातल्यो रस्त्याच्या देगेक, खंय तरी जातल्योच. कम्युनिटी जागे आहा पळय थिंगा मागीर ते जातले, मागीर एक झोपडपट्टी तयार जावपाक ताका टायम लागना ना. सो तो प्रश्न आसा. दुसरो, हे जे आसा पॉप्युलेशन इतले 10,000 प्लस 5,000 ते एक्स्ट्रा, हे 10,000चे मागीर वेस्ट जनरेशन जाता. हो सिरियस इश्यू आसा. आनीक एक ड्राय वेस्ट आसा, वेट वेस्ट आसा आनी सिवेज आसा. ड्राय वेस्ट तरी तुम्ही कॅल्क्युलेट करीत 500 ग्रॅम जाता एप्रॉक्सिमेटली. लास्ट स्टॅटिस्टिक तरी काढी 2023-24 स्टडी केला त्याप्रमाणे. सो 500 ग्राम तरी ड्राय वेस्ट जाता तयार, आणि वेट वेस्ट 800 ग्राम एका युनिटाचो. सो 500 ग्राम मल्टिप्लाय बाय 2,000 तरी करीत तुम्ही 1,000 किलो दिसाक 30,000 किलो महिन्याक जालो. तसोच 800 ग्राम तरी तुम्ही वेट वेस्ट म्हणजे जेवणाचे आणि ते. सो ते करीत जाल्यार तो 1,800 kg पर डे वेट वेस्ट जाता तयार. इतलो अमाउंटाचो वेस्ट जाता. तो ड्राय वेस्ट पंचायतीक मॅनेज करचो पडटा. वेट वेस्ट तेंच्यांनी आपलोन थंयसर बायोडिग्रेडेबल प्लांट घालूंक जाय. बायो कंपोजिशन आसता ना तो घालूंक जाय. तेजे कांय मॅपाचेर मेन्शन केल्लेले ना कितल्या डायमेन्शन आसतले ते.
तेंच्यांनी मेन्शन केला STP प्लांट आसा. STP प्लांटाचे आमकां डिटेल्स कितले कॅपॅसिटी आमकां अजून मेळोंक ना, पण STP प्लांटान तेंचे जे पॉप्युलेशन आसा त्या प्रमाणे तेंचे रिक्वायरमेंट आसतले 1.2 मिलियन लिटर पर डे वॉटर. एप्रोक्सिमेटली 1.2 मिलियन लिटर पर डे इतले उदक लागतले. तेंच्यांनी बोरवेल खणपाक स्टार्ट केल्लेले आसा. सो ग्राउंड वॉटर डिप्लिशन कितल्या प्रमाणात जातले ते पळया. हे 1.2 मिलियन लिटर जे उदक आसतले तेजे सिवेजान कन्वर्ट जाता. 80% सिवेजान कन्वर्ट जाता. कळ्ळें तुमकां? बाथरूम आसूं, किचनाचे आसूं, टॉयलेटीचे आसूं, सगळे उदक ते मागीर कन्वर्ट जाता. 80% मागीर कॅल्क्युलेट करता. मिनिमम 1 मिलियन लिटर पर डे तेंचे सिवेजान कन्वर्ट जातले. सो इतलो प्रोसेस करपाक तांकां तितलो व्हडलो प्लांट जाय पडटलो. तेच्या नंतर ते उदक जे वयलो जो आसता उदक ते सोक पिटान म्हणून यूज करता, नाल्यार गार्डनिंगाक यूज करता. आनी ते कॉन्टामिनेटेड उदक आसता, ते ट्रीट करपाक करिनात चडशे. सो ग्राउंड वॉटर जेन्ना तुमी सोक पिटान घालता तेन्ना तुमी वास्कोचे केसीस पळयल्लेले आसा, डायरियाचो आउटब्रेक जाल्लो. सो आमचे जे लेक्स आनी स्प्रिंग्स आसा इमिजिएटली त्या प्रोजेक्टाच्या जस्ट 10 मीटर बसून न्हू गवंडीवाडा लेक आसा. तेजी स्प्रिंगाचे उदक एकदम प्युअर आसा, क्लियर आसा, तुमकां डायरेक्ट वचून पिवपाक मेळटा. ते कॉन्टामिनेशन जातले. दुसरो कोळंबवाळा जो लेक आसा तो नियरस्ट आसा, आनीक एक लेक आसा तो गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्लो आसा. मागीर गावस्कर वाडाचे स्प्रिंग आसा. अशे जे आसा स्प्रिंग्स, झरे आसा ते सगळे कॉन्टामिनेशन जातले. आनी ह्या उदकाचेर डिपेंडंट बाकीचे बागायती शेती आसा. कोणाचे माडयो आसा, कोणे रोपो लायता, कोण कॅश्यू प्लांटेशन आसा. जर ते ग्राउंड वॉटर डिप्लिशन जाल्ले जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सान हो इम्पॅक्ट आमकां दिसपाक येतलो. येदो व्हडलो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट जावपाचो आसा हेच्या फुडें. गांवांत कितें आसा, थोड्या टायमाक उदक येता, तुमकां डिटेल्स तुमी बायलां मनशांक तांकां विचार, 24 तास घरान आसता. सो ती तुमकां फुडें सांगतली की कितल्या वरां उदक येता तें. लायटीचे फुडें जावं खूब प्रमाण जावचें. रिसेंटली जी इन्सिडंट जाल्लो तो सरवणाच्या लोकांनी कितें विलेजर्सांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर गेल्ले ते की तुमी लोदाक लायट दिता आनी सगळ्यो रस्त्यावयल्यो लायटी तेंच्यांनी ऑफ केल्ल्यो. असो डायरेक्ट व्हिडिओ काडून तेंच्यांनी घातलेलो आसा सोशल मिडियाचेर. म्हणजे सुरू जाल्लेलो आसा इश्यू. हे प्रश्न आहा गांवान आसात. गार्बेज मेन इम्पॉर्टंट गार्बेजीचो मेन प्रश्न जातलोच व्हडलो. तुमी खंयसरूय चला, ज्या जाग्यार हावजींग सोसायटी जाल्ली आसा गोवाभर, तुमी थंयसर रस्त्याचे तेच्या आजूबाजूचे उपाचे सरपंच, सो ती सांगतली तुमकां जे ड्राय वेस्ट आसा ना ती तितली तेंचे कडेन पसून आमी डिस्कस तितली कॅपॅसिटी ना. तो सद्याक परिस्थिती अशी की ते तुमचे वेस्ट हे टॅकल करपाचे पंचायतीच्या हितून ना, इतले ना कॅपॅसिटी ना. हे आमी आमचेच मॅनेज करता इतलेच, पण तेच्या इतले 30,000 किलो ड्राय वेस्ट पर डे. तुम्ही कॅल्क्युलेशन 30,000 म्हणजे कितलो अमाउंट जालो? 30 टन जालो ना. 30 टन म्हटल्यार एक टँकर व्हडलो, तो कॅरियर टँकर म्हणटा तो व्हडलो कंटेनर, नॉट टँकर, कंटेनर. तेदो व्हडलो कंटेनर भरून तुमकां इतलो, आनी तो मागीर स्टोर करूंक जायना. ड्राय वेस्ट थोडो रिसायकलेबल आसता, थोडो नॉन रिसायकलेबल आसता. मिक्स जाल्यार मागीर वास. हय, प्लास्टीक वेस्ट आसता भितून. प्लास्टीक जास्त आसता ना, सो सगळेच रिसायकल जावंक शकना. आणि दुसरें तुमी म्हणलें पळय ते बोरवेल तेणी मारले. बोरवेलाक कितें ते परमिशन आमकां कितें घेतलें आतां? परमिशन आमी सगळे एप्लिकेशन्स केल्लेले आसा. आमी गेल्लेले तेन्ना तेंच्यांनी 3 बोरवेल्स तेंच्यो जाल्लेल्यो. रिसेंटली आमचें इन्स्पेक्शन जाल्लें ना तेन्ना 3 बोरवेल्स तेंच्यो जाल्लेल्यो. तेच्या एक्स्ट्रा तेंच्यांनी मारलेले अजून आमकां मेळोंक ना. सो आमी सगळे एप्लिकेशन्स केल्लेले आसा. वेट करता ऑफिशियली आमकां डॉक्युमेंटेशन जेन्ना मेळटलें तेन्ना तुमकां आमी कळयता की इतले तेंचे बोरवेल्स तेंच्यांनी परमिशन आनी इतले तेंच्यांनी हे केला म्हणून. सो इतले पॉप्युलेशनाक तांकां 3 बोरवेल्स पावचे. तर आतां इतलें तुवें प्रकरण सगळें सांगलें. आतां मेन मुद्द्याचेर येवया. मेन मुद्दो म्हणल्यार पंचायत तुमच्या बरोबर आहा? पंचायतीक बरोबर ना. हेजो कितें इशू आसा तुमकां, सुरवातीक जेन्ना प्रोजेक्टाक परमिशनाचे आसलेले तेन्ना इनिशियल जी ग्रामसभा प्रपोजल येयले तेंचे कडेन की हेका परमिशन दिवपाचें, तेन्ना गांवांतल्या 2 भुरग्यांनी अपोज स्टार्ट केल्लो. पण ते दिसा तेंच्यांनी खूब प्रमाणान आपले मनीस हाडलेले आनी पुलीस हाडलेले. तांकां उलोवपाक बसून चान्स दिवंक ना ते दीस. तेन्ना त्या पॉयंटाकसून म्हणजे 2 वर्सां पयलीं 2024 हो इशू स्टार्ट जाल्लो. हळूहळू लोकांच्या मनान मातसो भंय आसलेलो फुडें सरपाचें ना, बिकॉज हे प्रकरणान मोठे मोठे मनीस इन्वॉल्व आसा, पॉलिटिशियन्स इन्वॉल्व आसा. सो तो भंय आसलेलो. सो आमकां हो लोकांक कन्विन्स करपाक, तांकां अवेरनेस क्रिएट करपाक 6 म्हयने लागले.
तर आता तुवें म्हणलें 2024 सुरवात सुरू जाली जाल्लेली सुरवात एक जाली जी- आता तेन्ना म्हणल्यार मेजॉरिटी म्हाका दिसता ते सायडल्यान आहलेले मेजॉरिटी कितें म्हणजे आसली आमी म्हणया ना, जरी majority जरी नासली. तर- ना ग्रामसभेचो समज तो धरलो जाल्यार ग्रामसभेन तेंच्यांनी ना मनीस हाडलेले मनीस आपले म्हूण हाडलेले होय पूण आता आमी धरया की ग्रामसभा तेंच्या वाटेन आहलेली आता सिच्युएशन कितें आहा आता सिच्युएशन आमच्या सायडीन आसा हं. आमच्या सायडीन म्हटल्यार लोक आमच्या सायडीन आसा म्हणजे जेन्ना तुमी अवेअरनेस स्टार्ट केलें हय अवेअरनेस तेन्ना ताका मागीर लोकांक लोकांक सगळे सांगले की पोटांक लागले पोटोंक लागले की हे आमचो गांवाचो प्रश्न आसा हं. एनवायरमेंटाचेर खूब व्हडलो इम्पॅक्ट जावपाचो आसा हं. म्हणून तेन्ना लोकांक कळ्ळें आनी लोकांक कितें आसलो भंय आसलेलो पॉलिटिशियनांक इतले पावरफूल पयशाकारांक सगळे घेवपाक तो एक क्रिएट पयलीं पासून दबदबो तयार केल्लो आसा भंय हं. तो भंय काडपाक मातसो टायम लागता थोडे लोक फाटसून उलयता फुडें येना हय कितें नाल्यार कितें जातलें तुम्ही सरा आपल्या फुडें भयणा- आमी आसा म्हणून बरोबर ना म्हणजे आपल्याक टार्गेट करीत हो टार्गेट आपल्या जॉबाक कितें करीत जॉबाक ट्रान्सफर करीत हं, हं. ते आपल्या फॅमिली मेंबराक कोणाक ट्रान्सफर करीत कित्याक हें सगळे कडेन जाता सगळ्या कडेन तो भंय आसता हं, हं. सो मागीर हळूहळू सगळ्यांक एक करून आमी समजून हळूहळू 6 म्हयने आमी एक युनिटी तयार केली गांवाची हं. त्या खातीर आमी आयज हांगासर पावला की ह्या प्रश्नाचेर हांगासर आमी एक परमनंट सोल्युशना खातीर आमी बसलेले आसा हांगासर आमकां अजून मेरेन देवाचो आशिर्वाद आसा आनी ह्या खुबशे सोशल एक्टिविस्ट आसा ना तेंच्यांनी आमकां सांगला की तुमी फुडें सरा बिकॉज हो गांवचो प्रश्न आसा ते आमचे टेक्निकल एक्सपर्टीज दिवपाक ते आमच्या बरोबर आसा किंवा तेंच्यांनी बीन स्टडी केलेलो प्रोजेक्ट खुबशे भितून लूप होल्स आसा खुबशे इश्यूज आसा भितून आनी एनवायरमेंट इज अ व्हेरी बीग हे आसा कन्सर्न आसा सो हेजे तुमी लिगली बसून वचत जाल्यार आमी आमकां जिखतले जितले आमकां खूब हे आसा म्हणजे तुमी हितून पासून लिगल समज तर हें वचत ना लिगल आमी वयतलेच लिगलाचे तेन्ना तुमी म्हणले पळय तुमी पयलेच म्हणलेले पळय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अजून पासून जावंक ना ना पब्लीक हियरिंग जावंक जावंक ना ना तर जेन्ना हें जावंक ना तेन्ना त्या बेजिसाचेर तुमच्यान हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जायना हय तेच म्हणटा आमी जो पर्यंत आमी ते सगळे आमचे एक्सपर्ट आमच्या बॅकग्राउंडान आमचे स्टडी करता सगळे म्हणजे आमी जेन्ना लिगल वयतले तेन्ना आमकां सगळे डॉक्युमेंट्स जाय तेन्ना कोर्टान आमी प्रेझेंट करता म्हणजे 2 वर्सां जालीं आतां 2 वर्सां पासून तुमकां अजून 2 वर्सांनी कितें आहलें तो 2 वर्सांनी तुमकां सांगलें की कंडिशन अशें आसलें की लोक भायर सरानासले बिना म्हणजे भिता आसले. तेंकां एका हे जागृती हाडपाक जागृती तुमकां हाडपाक चड time टायम लागलो, time लागलो. म्हणजे हे ते तुमचे सायड बाय सायड लिगल कितें आसलेलें पळय तें करपाक तुमकां तितलो टायम मेळोंक ना टायम मेळोंक ना ओके एक वर्सय जावंक ना अवेअरनेस करल्या अवेअरनेस न्हू प्रोजेक्टाचो कन्स्ट्रक्शन हा, ओके. एक वर्स जालें. इनिशियली तांकां प्रोविजनल एनओसी मेळिल्ली ओके म्हणजे तेन्ना तुमकां ज्ञान नासलेलें बाबा कितलो पासून कितलो केसलो व्हड एक्सटेंट जो आसलो ना जो 5.5 लाख आमी जेन्ना थंयसर इन्स्पेक्शन करपाक गेले तेन्ना कळ्ळें की इट इज अ प्रॉपर डिस्ट्रक्शन केला तेंच्यांनी इट इज नॉट स्मॉल प्रोजेक्ट ना इज अ मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट ह्यूज प्रोजेक्ट मॅसिव म्हणल्यार जितलो तुमी पळयत थंयसर एक तुमकां एअरपोर्ट कसो दिसलो पळोवपाक कळ्ळें तुमकां आनी तांकां फायनल जे एनओसी आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे मेळिल्लें आसा आतां 2025 डिसेंबरान दिला तें तांकां आतांच आमकां कळ्ळा की आतांच आमचे कडेन डॉक्युमेंट येयला की तांकां पंचायतीन आतांच एनओसी दिला फायनल फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज Final. इनिशियल तांकां एनओसी Provisional दिलेली. प्रोविजनल फॉर ताका हे करपाक. develop डेव्हलपमेंट प्रिपेअर करपा खातीर सो आतां तांकां हे दिला सो आमी जाता तितले बेगीन आमचे एक्सपर्ट आसा ते बसोन हेजेर लिगली फुडें वयतलेच आनी ते वचोंकूच जाय आमी मेन आमकां कितें आसा सक्सेस मेळोंक जाय बिकॉज एनवायरमेंट आमकां वाचोंक जाय पळयता थंयसर ना गोंयांत तुमी पळयला की टुरिस्टिझम जावं आनी कितेंच्या नांवाचेर तुमी ते कन्स्ट्रक्शन जे करता ना हॉटेल्स जावं आनी कितें जे वायलेशन करता एनवायरमेंटाचे रुल्स इतले इतले बिल्डिंगे हाडून तेजो काय हे बेनिफीट जावचो ना लॉंग टर्म झाडां मारून तुमी इतली 50, 60, 70 वर्सांची 100 वर्सांची झाडां मारता ती वाडपाक आनीक जाय टायम लागता जमीन पाड करता तुमी डोंगर पाड करता उदक पाड जाता तेज्या भायर जे पोल्युशन जाता तेज्या भायर मागीर जो मायग्रंट पॉप्युलेशन जे जाता तेजे क्रायम रेट्स वाडटा ड्रग्सचा आयडेंटिटी पळय आमच्या गांवच्या गांवची आयडेंटिटी हें जाता उद्ध्वस्त जाता हय नश्ट जाता नष्ट जाता म्हणून आमी कितें हो प्रोटेस्ट आमी गांवांत कित्याक दवरला इतलो तें हिंगा सुंदर दिसता. गांव आनी डेव्हलपू आसा आनी सुंदर गांव आसा तो तुमकां आनीक खंयसर मेळचो ना इतलो तळे आसा वायल्ड एनिमल्स आसा बायसन तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार व्हरपाक मेळटा आमकां कळ्ळें तुमकां इम्पॉर्टंट सायट्स तर एक्चुअली हिंगा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपाक एक्चुअली गव्हर्मेंटा कडेन हांगासर जायते हें आहा अननेसेसरी डेव्हलपमेंट जावंक जायना ना हय, इतले sustainable व्हडले करूंक जाता. टाउनशीप आमी हाडटा ते कोणा खातीर हाडटा आमच्या गांवच्या लोकांक तेजो फायदो ना ह्या हितून आमच्या गांवच्या लोकांक आपूण घरां बांदतली ना
सो प्रश्न असा की हांगासर एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जावंक जायना आमच्या गांवाचे तर गोंयांत खंयसरूच जावंक जायना एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन प्रॉपर प्लॅन डेव्हलपमेंट आसूंक जाय ज्या हितून ते रिक्वायर आसना तितलेंच जावंक जाय डेव्हलपमेंट हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता की आमी पर्यावरणाचें रक्षण करूंक जाय खंयच्या गांवांनूय इतल्या लेवलचें डिस्ट्रक्शन केन्ना सोसून हे पयले फावट हांव इतलें आयकलां 5.5 ना गोव्यान कितले तुम्ही स्टडी करत वॉज इट इज वन ऑफ द म्हणजे ओनली प्रोजेक्ट जो आसा इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा त्यांचे स्वताचे एडवर्टिजमेंट त्या प्रमाणे आसा युट्यूबाचेर तुमकां मेळटले त्यांचे स्वता कंपनीचे एडवर्टिजमेंट ही 5.5 लाखाचो इज ओनली वन ऑफ द प्रोजेक्ट त्याच्या खातीर तेंचें नांव आसा वन गोवा म्हणून म्हटल्यार कितें गोव्याचे सगळ्यो फॅसिलिटी तुमकां थंयसर बीच म्हटल्यार सोदा तुमी ह्या एडवर्टिजमेंटाचे पयल्या अर्थ तोच जातालो दिल्ली रुलर्स ऑफ इंडिया नाव कॉन्कर्स गोवा गोवा वन प्रोजेक्टाचो एडवर्टिजमेंट हो हेजो ब्रेकिंग तेन्ना एका वर्सा पयलीं पोरूय न्हू 2024 तो एप्रिलान आमी ब्रेकिंग केल्लो तेन्ना कॉन्सेप्शनलायज जातालो हो प्रोजेक्ट इनिशियल स्टार्ट जातालो पूण हे जर एडवर्टिजमेंट पळय जाल्यार तेजो अर्थ एक क्लियर जातालो की हो प्रोजेक्ट पूर्णपणे दिल्लीकारांक आसलेलो आनी तेंचे एडवर्टिजमेंट सबसिक्वेंटली जे आमी अवेरनेस क्रिएट केल्लेले तितूंतल्यातल्यान एडवर्टिजमेंट्सूय क्लियर आसलेले की हे दिल्ली NCRच्या लोकांकूच लागून हो प्रोजेक्ट म्हणून आता गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट हो आमी म्हणू शकता कम्फर्टेबली म्हणू शकता इन टर्म्स ऑफ एरिया 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर द नंबर ऑफ पीपल जेन्ना फुल्ली कमिशन जातलो ऑक्युपाय जातलो सुमारे 8 ते 10 लाख लोक थंयसर येताले इट इज मोर दॅन दीस विलेज पॉप्युलेशन लोधा देशातलो नंबर 1 तुम्ही डेव्हलपर म्हणू शकता रियल इस्टेट सायडींतल्यान तो बायर सेलर गोयचो नंबर 2 मिनिस्टर जाका आमी ब्रोकर मिनिस्टर म्हणटा बाब विश्वजीत राणे आनी तेजी घरकान्न दिव्या राणे पॉलिटिकल पावर हा सो एंटायर देशातलो सामको गोंयांतलो सामको प्रिमियम प्रोजेक्ट म्हणू शकता हो नंबर 1 प्रोजेक्ट आनी हो गोंयकारांक सगळ्यांक मेळोन ठप उडोवचोच पडटलो कित्याक हो जर प्रोजेक्ट ठप जावंक ना जाल्यार असले प्रोजेक्ट गोंयच्या गांवांनी येवपाक लागतले कित्याक तर ही बीजेपी जी आहा ती ब्रोकर जाल्लेली आहा ब्रोकर जनता पार्टी तांकां फक्त कशें गांव विकपाक मेळटले तितल्यांचेरूच तेंचें लक्ष आहा आनी आमचो जो मुखेलमंत्री आहा तेका तेंच्यांनी सारको साखळेचोच मुखेलमंत्री करून दिल्लो आहा म्हणून 39 गोंयभर बोवाळ मारता साखळेन केस येयली काय बंद पडटा नॉट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी सीएम जेन्ना इतलो वीक आसता पळय तेजें धोरण कितें धोरण इन अ सेन्स पॉलिसी आपूण करता तितून तूं इन्वॉल्व जावं नाका तूं करता तितून हांव इन्वॉल्व जायना सो तूं जे गुटलयता ते तूं गुटलय हांव गुटलयता तितून तूं मदीं पडो नाका तुका म्हाज्या म्हाका हय सो ही धोरण धरून जेन्ना राज्य चलयता पळय ते राज्य केन्ना बरे भशेन चलोवंक पावना तेका लागून असले प्रोजेक्ट येता कितलेशे 400 वर्सां पयलीं जेन्ना आचार्य चाणक्य येयल्लो तेणी सांगलेले कितें म्हणून जहाँ का राजा व्यापारी वहाँ की प्रजा भिकारी म्हणून तर प्रत्येक गांवचे लोक आयज रस्त्यार येयल्ले आहा कित्याक हांगासरलो राजा जो आसा पळय तो ब्रोकर ही सरकारूच ब्रोकरांची तांकां गांवांत जमनी दिसले रे दिसले तांकां सोमते तेजो धंदो कसो करपाचो इतलेच लक्षांत आसता तेंच्या कॉन्ट्रोवर्सी म्हटल्यार आतां टेनंट सेटल खंयचे टेनंटाची जागा हाडून थेयला वाटो बंद करून थेयला ह्या प्रोजेक्टांनी आनी तांकां आतां ते हो ब्रोकर मिनिस्टर आसा पळय तेंच्या घराण्यांची जागा म्हणून ते क्लेम करतात आनी तेंच्यांनी काडला आनी ते लोधावाल्यांक विकला कोणी ब्रोकर मिनिस्टराच्या फॅमिलीन राणे फॅमिलीन आनी सेरडीड मारपी दोगात घोव बायला जे 70चे लोक देव म्हणून पुजता पळय ते आतां 70 एक्चुअली लंका म्हणून रिनेम करपाची कित्याक रावणांक पुजतात न्हू ते असले गोंयान उपकारचेले न्हय सो सांगपाचें तात्पर्य कितें ही जागा राणे येवन कसयताले गांवचे लोक न्हू आनी कसयत तेची जमीन कायदो आहा गोंयांत सो गांवच्या लोकांची जमीन ती तुज्या नांवार तुजो बापूय तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलेलो म्हणून उरबडोन आपल्या नांवार लायला पळय ते आतां सगळे भायर सरपाचो वेळ येयल्लो आहा तेंचे पापाचे घडे भरलेले आहा तेंचो नाश जातलो हो निश्चित आहा
कितले टॅनंट आता इफेक्टेड कितले हा tenant? 101 लोक आहा 100 लोक पण ते 101 लोक 101 फॅमिली टेनंट आहा त्यांच्या घरातले अर्धो आणि गांव तेका access थंयसर ना- कसयतालो तेका access ना आता सध्या ते सेक्युरिटी दवरला तेंच्यांनी पंचायतीन बरोवन घातले मामलेदाराकडे पयर गेल्लेले तेणी आता नोटीस काढला की त्यांची जागा त्यांची वाटे अडयला म्हणून हो स्पेशल रेजिडेन्शियल झोन केल्लो 5 स्टार रेजिडेन्शियल म्हणून विकतात ते मॅन मेड बीच करतात खंय हांगासर आनी मॅन मेड बीच कशे कॅनल फोडून गव्हर्नमेंटाची कॅनलां थंय फोडलेली आसा म्हणजे इतले व्हायलेशनां जालेली हा व्हायलेशनाचो नेम ना हांगासर तो ब्रोकर मिनिस्टर टीसीपी मिनिस्टर म्हणून बसोन आपल्याच प्रोजेक्टांक परमिशनां दिला कायद्यान तशें जायना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट म्हणटा तेका इंटरेस्ट मेन इम्पॉर्टंट तो हें जाता पण सरकारूच ब्रोकरांची आहा चोरांची सरकार चोर तरी धाकतो तो एक घरांनी डोरडे घालता हे डाकू जाल्लेले गांव लुटपाक येयल्लेले आहा हे तो गब्बर सिंग पुत्तन येयला दिसता म्हाका गब्बर सिंग तो राणो गब्बर सिंगूच जाल्लो आहा आनी तो सांबाळ जाला दिसता सीएम आमी लढटले आमी सोडचले ना असले चोर डाकू न्हू गोंयान आनी देशान हेच्या पयलीं खूब येवन गेले ब्रिटिशाच्या पोतान औरंगजेबाच्या पोतान खूब लोक येवन गेले त्यांचे कितें कालांतरीत कितें घडले ते सगळ्यांक खबर आहा आमी लढचे सोडचले ना हेंचो जो पर्यंत नाश जायना तो पर्यंत आमी लढटले तर एक म्हणत जाल्यार जी पळय एकी आहा लोकांची ते एकीनूच तुमी हांकां सबक शिकयतले हें तरी टाम आहा हे कालांतरीत जाल्लेले आहा आमच्या धर्मानूय जाल्लेले आसा जेन्ना जेन्ना पाप वाडला पळय तेन्ना तेन्ना देव देंवला सकयल मनशाचें रूप घेतलेलें आहा आनी त्या पाप्यांक आपलो जागो दाखयल्लो आहा आतां एक न्हू आतां गांवच्या गांव भायर सरपाचें आहा आनी हे देवाचे गण ऑलरेडी एक PIL चालू आहा हायकोर्टान ते जेन्नाच्यान ही डील जाला हे परत परत सांगता गोंयचे जागे न्हू हे देवा धर्मांचे जागे ते कोणाक सोंपेपणीन पचना राण्यान जेन्ना विकलो राण्याच्या घराण्यांतल्याच लोकांनी राणे सरदेसाय म्हणून तेंची फॅमिली आहा तेंच्यांनी तेंचेर केस घातला की तुका एकट्याक ते विकूंक मेळना म्हणून आमचो हक्क आसा म्हणून तर तेंच्या घराण्यान आतां फूट पडलेली आहा घेतला पळय ते लोधा फॅमिली त्यांच्याय घराण्यान फूट पडलेली आहा 2 भावां मदीं झगडी जाला आता आनी हे सगळें जाला ती आता जागो घेतलेल्या ह्या जाग्याचो धंदो केल्लेल्या वेपार केल्लेले म्हणजे हे पचना म्हणटा पळय ते आतां सद्याक तरी गोंयचे जागे कोणाक सोंपेपणीन पचना आमी बसले आमची लुकसाण केल्या म्हणून तुमी थिंगा ते तो हितून प्रॉपर्टीन ते तुमचो कितें आहा बाग आहा तुमचो आमचो भाग हिकपाचो आमचे ना आमचे आमकां मेळोंक जाय तुमचे आहा पळय ते तुमकां दिवंक ना दिवंक ना तुका सांगनासतना इकलें आमकां ना सांगता तेंच्यांनी इकला आमकां ते आमी इकता करता म्हण आमकां कोण सांगूं नाका आहलें तेंच्यांनी सांगूंक ना आमकां काजी आहा सगळी आमी थंय आहली आमी नाहणो करी पाकोड करी सावो करी वरयो करी सगळें करून खाताली आमी मागीर इल्लें लुकसाण जावंक लागली म्हणून रोंपे घातले काजी करूंक लागली त्या काजींनी आमी आतां हें करी आमचें चलयतालीं तुमचें पोट चलयताले हय आतां एक तेंच्यांनी सगळें मारून सामकें तो कितलो तेंप पासून तुमी चलयताली थिंगा ते जमीन कितली वर्सां म्हाजो अजून हा म्हणजे हांव हाडच्या पयलीं सुद्दां माय मा कडेन म्हणजे कितली आतां ही म्हणटा पळय ते पोर्तुगेजाच्या टायमाच्या पयलीं पासून तुमच्या हातीन आसलेलें तेन्ना आतां तुमच्या हातीन आहा खरें लिगली पूण तुका स्वता वचोंक मेळना वचोंक जायना